सांत पावलान कोलोसे घरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. देवाचे कुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्ल्या पावलान आनी आमच्या भावा तिमोथेन क्रिस्तांतय कोलोसांत आसा त्या भाग्यवंत आनी विश्वासी भावा भयणीक बरोवचें. देवा आमच्या बापाची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. आमच्या सर्व मागण्यांनी तुमचे बसत देवाक, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदांच अर्घां दिता. कित्याक जेजू क्रिस्तांतय तुमकां आसलेल्या भावार्था विशांत आनी सर्व भक्तांतय तुमी सांबाळलेल्या मोगा विशांत आमी आयकलां. ह्या दोनांय खातीर सरकार तुमकां एक भरवोसो दवरलेलो आसा म्हूण तुमी जाणात. नीज सुवार्थेचो संदेश तुमकां प्रगट जाल्लो तेन्ना ह्या भरवोशा विशांत तुमी जाणा जाल्यात. जशे आख्या संवसारांत तशे तुमचे मदेय ही सुवार्ता पावोवन फळ दिता आनी विस्तारता. देवाचे सुवार्थेचे देणे घेवन ताची खरी वडवीक कितें म्हूण तुमी जाणा जाल्यात. तवळ तावन तुमचे मदें अशें घडत आयलां. आमच्या 6 वावराडी एपाफ्रासातावन हें तुमी शिकल्यात. आमचे तर्फेन क्रिस्ताचो सेवक जावन आसलेल्या ताणें मुजेतय तुमकां आसलेल्या आत्मीक विश्वासा विशांत म्हाका कळीत केलां. देवाचे उतार हे. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. सिनागोगांतलो भायर सरून जेजू सिमोनच्या घरा गेलो. थंय सिमोनची सासूमाय कठीण तापान न्हिदली आनी तिचे खातीर तांणी ताचे लागीं उपकार मागलो. जेजून तिचे सरशेन उबो रावन तापाक फरमायलें आनी ताप सुटलो. तक्षणच ती उठली आनी तांची सेवा करूंक लागली. दीस बुडोवन येताना ज्या कोणागेर विविध पिडा रोगाची मनशां आसलीं तांणी सगळ्यांनी तांकां ताचे सरशी हाडली. हर एकल्याचेर ताणें हात दवरले आनी तांकां सगळ्यांक घूण केली. साबारां भितरले देवसारी तूं देवाचो पूत म्हणून भोब घालीत भायर सरून गेले. आपूण क्रिस्त म्हूण ते जाण आसले देखून जेजू तांकां बेश्टावन उलोवंक सोडिनातलो. दीस उजवाडतास नर मनीस नातलेले एकसुरे सुवातेक तो भायर सरून गेलो. पूण लोक ताची सोदना करीत तो आसलेले कडेन आयलो. आपणाक ताणें सोडून वचनाये म्हणून तांणी ताका आडावंक पळयले. पूण ताणें तांचे लागीं म्हणलें, हेर शहरांकी देवाच्या राज्याची बरी खबर हांवें प्रगट करी जाय, कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला. उपरांत तो जुदेयाच्या सिनेगोगांनी प्रसंग करीत आसलो. देवाचे उतार हे.